उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत जाल्ले खून. उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत जाल्ले खून. भावा तुका याद आसा 18 जून. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नव्या आशेन धडधडले. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नव्या आशेन धडधडले. फिरंगाचे मस्ते बंदेर थरथरले. समजले वावजडीन वेतले म्हणून पिंजून पिंजून. भावा तुका याद आसा 18 जून. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. आंब्या मुळात ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर. ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजा शिवशिवून. आमची भुजा शिवशिवून. थोरा पोरा आयली धावत कोणाक खबर खंय साकून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उज्या गुळे गेले सुटून. उज्या गुळे गेले सुटून. मनीसपणा पडलो खून. मनीसपणा पडलो खून. रक्ताची ऊब मेळून. भूंय आमची जाली होऊन. भावा तुका याद आसा 18 जून. नमस्कार. 18 जून आमकां खूब म्हत्वाचो. 18 जून गोंयच्या मुक्ती दिसा इतलोच म्हत्वाचो आनी ताका लागून आमी सरकारी पातळीचेर तो मनयताच. पूण प्रत्येक 18 जून येता तेन्ना लोकांच्या मनान मनोरयश ती कविता येता आनी आमचे काळजांय आमची धडधडूंक लागतात. हो 18 जून नेमको गोंयकारां खातीर कितलो म्हत्वाचो ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे कडेन 2 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसा सुशिला मेंडीस. ह्यो इतिहासाच्यो अभ्यासक आनीक 18 जून आनी इतिहासा संदर्भांतली वेगळीवेगळी जी पळय पानां आसात ती परत परत वाचून परत ताजेर अभ्यास करून सुशिला मेंडिसांनी नवो प्रकाश ताजेर सतत घाला. आमचे मदीं आसात एडवोकेट क्लियोफात कुतिनो. क्लियोफात पॉलिटिकल एनालिस्ट पूण तो हांगा 18 जूनाचेर उलोवपाक आयला. आनी 18 जून राष्ट्रवाद एकूण जे पळय आतां राष्ट्रवादा संदर्भात वेगळ्यो ज्यो चर्चा जातात आनी तातूंत भितरल्यान साश्टीक दृश्टीन दिवपाचो प्रयत्न जाता. साश्टी म्हळ्यार कोण, साश्टी वेगळो विचार कसो करता, गोंय हेका विचार करता आसतना साश्टीन वेगळी उचंबळाय कशी आसता अशी चर्चा जाता आनी ताजेर आमी चर्चा करतात. म्हणजे सुशिलाबाई जशें इतिहासाचेर उलयतलें त्या इतिहासान राजकीय संदर्भ सोदपाचो प्रयत्न क्लियोफात करतलो अशी आमकां आस्त आसा. सुशिलाबाई, 18 जून हें गोंयकाराक हो दीस म्हत्वाचो कित्याक? 18 जून फर्स्ट फेज ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द गोवाज फ्रीडम स्ट्रगल. म्हणजे अशें 18 जून 1946 पयलें खूब जाल्लें. कांयच जावं ना अशें ना. कुकोली रिवोल्ट जाल्लो 1583. मागीर मात्यूश द कास्त्रो 17th सेंच्युरी. मागीर पिंटो कॉन्स्पिरसी, राणे रिवोल्ट आशिल्ले. गोंयचे वेगवेगळे गांवांनी कितें तरी जाल्लें. पूण 18 जून कित्याक एकदम म्हत्वाचो म्हणल्यार पयलींदा फर्स्ट टायम 450 years 450 वर्सांनी कोणी तरी आवाज उठयलो आनी त्या आवाज उठोवपाक आनी गोंयकारांक जागरण करपाक एक रोल मॉडेल असो मेळ्ळो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तेगे जिवितांत कितलेच फावटी तुरुंगांत गेला. सो गोईंग टू प्रिजन, गेटींग फ्रायटन ऑफ पोर्चुगीज पुलीस, ही वॉज नॉट बॉदर्ड. आनी ताच्या पयलें गोवा सेवक संघ आशिल्लें गोंयांत, पुरुषोत्तम काकोडकर, ते अंडरग्रावंड एक्टिविटीज करताले. सो हें लँड फर्टायल आशिल्लें असले सत्याग्रह करपाक. पूण राम मनोहर लोहिया जेन्ना आयल्लो न्ही तेन्ना इट वॉज नॉट टू ड्रायव द पोर्चुगीज आउट ऑफ गोवा. इट वॉज टू फायट फॉर द रायट टू थिंक फ्रीली, स्पीक फ्रीली एंड एक्ट फ्रीली फॉर सिवील लिबर्टीज, जे इतलीं वर्सां गोंयकारां आसूं ना. बरें, हांव तुजे कडेन येता की गोंय जरी चळवळीची सतत चलताल्यो, वेगवेगळ्यो चळवळी जाल्ल्यो मुक्तते खातीर, पूण राम मनोहर लोहियान एक अशी एक फातर किंवा एक खडप किंवा एक शेळो जावन पडिल्ल्या गोंयकारां मदीं एक उचंबळाय निर्माण केली. क्लियोफात, हांव तुजे कडेन तेंच येता. ही जी पळय गोंयांत अचानक जी पळय उचंबळ निर्माण जाली न्ही ती आमच्या साश्टीन जाली, सालसेतीन जाली. आनी सालसेत सदांच एक उचंबळाय निर्माण करपी हें.
सोशल जावं इश्यूज, पॉलिटिकल जावं इश्यूज, आतां ह्या इलेक्शनांत सालसेतच चड गाजली. सो वाय दीस सालसेत? चोय तूं सालसेट आनी पॉलिटिक्स म्हूण तूं सांगता, हय दीस लास्ट इलेक्शन या has been a election also to protect civil liberties. If you look at it, in the past 10 years, the civil liberties are under attack. Though the election was conducted by the Election Commission, I would say it was an election where the activists were under fear, and you will find throughout the country Correct. the various civil liberty groups, the various civil society groups, including the media. no, media has played a role for the defeat of the regime. Media has not played the role in the defeat of the regime, Okay. but media has been with the regime. Okay. And that is a role civil society played in the entire country. आणि दुसरी म्हणल्यार साश्टींत this role was played very clearly by the civil society groups, by the activists. आणि एक सांगता, हय. कॅप्टन विर्यातो जिखलो, हय तो जिखलो despite the Congress. हय. He may have been the Congress candidate, Correct. but his victory has been despite the Congress, because Congress organization was in shambles. Correct. Still there was victory. Now this is because it was the people. Correct. Now तू म्हटलो पिपलाक कित्याक पडला पॉलिटिक्स. हय. The people were worried this time हय of the type of politics हय that was played on the country, and the civil society was under attack. And finally we will find whether it is opinion poll, whether it is any movement to protect Goa, environment, Madai issue from Gasta Sashtin. Gasta Sashtin. So you will find everything to including protect. casino जाय काय ना Yes, issue correct. is The Sogli Sashtin. Because- So I would say Salset is at the forefront of protecting what is left of Goa. सुशीला तुवें आज एक आर्टिकल बरयला 18 जून. म्हाका सांग, तुवें परत ही साश्टी तातूंत भितर हाडल्या की तेन्नाय बी साश्टी जरी कॅथलीक डॉमिनेटेड आसली, वेल्यान चड कॅथलीक आशिल्ले, फ्रिडम मुवमेंटान भितर साश्टीक तितलोच उमाळो आशिल्लो. आनीक राम मनोहर लोहिया येवन रावलो असोयण्या. हें तूं कशें तुजे नजरे मुखार आज हें कशें चित्र उबें जाता? जेन्ना राम मनोहर लोहिया आनी जुलिया मिनेझीस ताचो इश्ट सामके भुरगेपणांतले इश्ट इन बर्लिन युनिवर्सिटी. Yeah. राम मनोहर लोहिया PhD करतालो सॉल्ट एंड सत्याग्रहाचेर, आनी जुलिया मिनेझीस मेडिकल MBBS. तेन्नाच्यान ते घोट आशिल्ले, प्रोटेस्ट मुवमेंटांकूय आशिल्ले की फक्त शिकोवपाचेर आसुना. Correct. They threw pamphlets in the UNO when the Raja of Bikaner stood up to speech, accusing him of British colonialism, that he is the agent. So तेणे सगळे इंडियन जे आशिल्ले थंय ऑर्गनायज केले. सो तेमकां ती उमेद आशिल्ली ऑफ कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क, कितेंय म्हण तूं. पूण जेन्ना तो सोलना आयलो तेन्ना ते उज्या भाशेन न्यूज पावले सगळे गोंयचे. आनी तो आयिल्लो सुशेग घेवपाक अशें म्हणून आयकलो. ही वॉज ताजें हेल्थ बरें नाशिल्लें म्हूण ताका दोतोरान सांगिल्लें तूं कांय ते सुशेग घे म्हूण तो आपल्या फ्रेंडागेर सुशेग घेवपाक आयिल्लो अशें तरेचें आमी आयकलां. अशें म्हणटात कित्याक तो लाहोर प्रिजनाक टॉर्चर केल्लो तेका. क्विट इंडिया मुवमेंटाक तो जेलींत गेल्लो. सो आफ्टर सो मेनी इयर ही वॉज केप्ट अवेक फॉर मोर देन 2-3 days, टॉर्चर्ड. सो एज अ डॉक्टर फ्रेंड, द डॉक्टर फ्रेंड डिसाइडेड टू ब्रिंग his friend to Goa. Now that may have been an excuse, because knowing Dr. Ram Manohar Lohia, he nice was point. a person who was not bothered about any government, or he was in prison during British India, during Portuguese India, during independent India also, when Nehru was the Prime Minister. So Shirubau Limai, all these Rambau Tupe, all these socialist people, they were very firebrand people. I know. So सो सुशीला तुवें हातूंत भितर बरयलां की कॅथलीक जेन्ना अशे तरेच्या फ्रिडम मुवमेंटान पडटालो ताका दोन वाटेन ताका त्रास जातालो. एक
ब्रिटीश गव्हर्मेंट आमचे पोर्तुगीज गव्हर्मेंट दुसरे वयल्यान स्ट्रॉंग चर्च जी चर्च हांगा जेन्ना गव्हर्नर नासतालो तेन्ना वायसरॉय आमचो चर्च अशी ती गव्हर्मेंट चलयताली आर्च बिशप चलयतालो. सो ह्या परिस्थितीन भितर जुलियांव मिनेझिसाक पूर्ण खबर आशिल्लें की हो जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना आपल्याची सरकार चर्च सुद्दां आपल्याचेर बारीक नजर दवरून आसतली, वेल्यान आपल्या ब्लॅक लिस्टान उडयतले. सो हें खरें? जुलियांव मिनेझीस हें 46 जालें न्ही. फ्रॉम 32 ऑनवर्ड्स क्लूब जुविनील म्हूण तेणें क्लब कॉमेस केल्लें, यूथ क्लबीन आसोलें ना स्पोर्ट्सा खातीर पूण पॉलिटिकलूच तें. सो ताचेर बोगलांटां घातिल्लीं विदावट प्रूफ. ते तेणें क्रॉस डेसिक्रेट केला. म्हाका आर्कायव्जांक मेळ्ळ्या डॉक्युमेंट वे द प्रीस्ट हॅव कंप्लेन टू द बिशप की हे कम्युनिस्ट भुरगे एकठांय जातात, फुरसांचेर डेसिक्रेट करतात. सो ताका ते कलर पयलोच आशिल्लो 10 वर्सां पयलीं. आतां जेन्ना तो आयलो तेन्ना द चर्च ऑफकोर्स गोंयची फ्रिडम फायटर जे कॅथलीक आशिल्ले ते दे वर लायक हिट ट्वायस. One is by the Portuguese state, secondly by their own people. Correct. When my father said he doesn't want to get married in the church, my mother's father got a heart attack. So the freedom fighters, they protested. They wore the Gandhi cap, the women wore khadi saris, because the church did not permit putting flowers in the hair and all. Correct. For whatever reasons. Yes. But the attire, when you wear that Gandhi topi and pajama and kurta and you walk on the Goan road, it was a sign saying that I am not with you. You are protesting. You are protesting. I am not with you. म्हाका क्लियर एक सांग म्हाका की हिस्ट्री ही बरी उचंबळाय निर्माण करपी हिस्ट्री. सो सालसेत वाय सालसेत वॉज सो प्रोग्रेसीव. हांव आतां जेन्ना फाटल्यान वळून पळयता तेन्ना म्हाका ती प्रोग्रेसीव दिसता. आनी आतां आमी सदांच अजुनूय आमी तेच न्ही, कितेंय घडटा तेन्ना सालसेत उबी. तेन्नाय सालसेत प्रोग्रेसीव आशिल्ली. कारण कितें ह्यो जुन्यो काबिजादी, थंय चड बेगीन शिक्षण पावलें, चड बेगीन मुक्तताय, चड बेगीन फ्रिडम ह्यो शब्द त्या अर्दान पावले. हे लोक सगळे भायर शिकपाक वताले. कित्याक इतलें? आय एम अनेबल टू आन्सर दीस क्वेश्चन ऑफ युअर्स. Yeah. पूण अशें दिसता की आमगेल्यो विलेजीस पळय हाय, पर्टिक्युलरली आसोलना, वेलीं, कुंगोली, these villages were in the forefront of the freedom movement. Yes. At that time. Yes. आनीक आतां लोक कितें उलोवं, यू आस्क मी द प्रिवियस क्वेश्चन एज टू वाय पॉलिटिकली सालसेट मॅटर्स. नाव आतां लेगून तूं पळयलें जायत आतां सद्याक देर आर से समथींग लायक 31 officers in the armed forces now, Goan officers. Of these 31 officers, 17 to 18 are Catholic boys. There are 2 Muslims. So all that I am trying to tell you is, and about 12 Hindu officers. So very interesting. Yes, azun pasun, see the right to question their nationality is something which has been done wrongly, particularly in the last 20 years. जांकां खबर ना ते करताय. ओय नो. आनी एक कितें जालां, सी आमगे सायडीचे लोक, particularly from EVC and other coastal belt, have been working on the ship. Yes. They were working in the railways. Yes. In British India. Thereafter they were working in the Gulf. Yeah. The standard of living was on the higher side. Correct. So when European Union opened up and there was a possibility of people migrating to Europe via Portugal, people started taking Portuguese nationality not for love of Portugal. Correct. But because they could go to other countries for work. Correct. But somehow in our state, our people, I mean the Catholics, are branded as not national. Their love is more for Portugal. Correct. Now they are going there for work. Correct. Not for anything else. Good. हांव तुजे कडेन बरें म्हणलें. तांची साश्टीकारांची निश्ठा पोर्तुगाला कडेन चड आहा अशे तरेचो छाप तांचेर मारपाक प्रयत्न. गरज म्हाका सुशिलो सांग, असोळण्या, वेळ्ळी, कुंकळी, कुलेवदान बरें सांगलें, हे 3 गांव
आनी आमी कुंकळ्ळेचो तर सामको इतिहास लढवय्ये लोक हे सदांच पळयला. ह्या हांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें असोळण्या वेळी कुंकळ्ळेचें इन द फ्रिडम स्ट्रगल? जेन्ना तूं कुंकळ्ळी भितर सरता न्ही हय. तेन्ना एक बोर्ड आसा, वेलकम टू द लँड ऑफ फ्रिडम फायटर्स. वा. आतां कुंकळ्ळी फ्रॉम हिस्ट्री पॉयंट ऑफ व्यू फ्रॉम 1583 Yeah. they had a certain color Yeah. because they had massacred the Yes. Jesuit Yes. priests, and then their own tribal chiefs were massacred also. Correct. So from that time the people of this land were called criminals. Oh. Now there is no Portuguese word, but it is like a Konkani this substitute, that these are criminals. Correct. We will not get our daughters married here. There is a joke also that which Professor Ajay told me when he went to play Mama's house. तेन्ना तेगे आजीन सांगिल्लें तेका की त्या भुरग्या कडेन तूं मेथीर जायनाका, तो कुंकळकार म्हणून 5 वर्सांचो भुरगो. सो दॅट color आशिल्ले, and that is why you find that for 5 generations in my family or his family, it is just people of Asolna, Veli, Kunkoling getting married to each other. Oh. So it is a anthropological study to be made why the people of this place are intermarrying each other. Once in a way कोणूय बार्देसकान येता and they from the language you know that बार्देसकान. Correct. But that is a very rare occurrence. पूण चडशी लोक हांगाच, and you know the Because these are revolutionaries. yes, and Asolna, Veli, Kunkoli have 3 different names, but they are one in ethos, in Okay. thinking, in in their cultural habits. Yeah. So it is called what I call in English a tri-conglomerate. It's a business term, but it is here used in the sense of what happens to you affects me. करेक्ट. सो म्हाका क्लियर परत हांव तुजे कडेन तेंच येता की हे 3 विलेजीन अजुनूय तो एक लिडरशिपीची क्वॉलिटी तुका दिसती पडटा. हय. आनी ती आनी मागीर हे रेवोल्युशनरीज फाटले आतां 500 वर्सां रेवोल्युशनरीज रावल्यात, अजुनूय तांचे भितर तें स्पिरीट आसा. सो तांकां एंटी नॅशनल म्हणप, हांव डायरेक्ट म्हणटा प्रो पोर्तुगीज. पळय आमगेलो पयलो एक पाट MLA आशिल्लो हय. रॉक सांतान फर्नांडीस. हय. ही वॉज ए प्रॉमिनंट फ्रीडम फायटर. येस. Then came a time from Kunkoli, Ferdinand Rebelo. येस. Also a fighter. Also, not a freedom fighter, but of course he was in the labor movement. Correct. He was a prominent lawyer. Yes. Who could, in fact, I would say Ferdinand Rebelo was a visionary in a way. Correct. Magir, we will find of late this election politics has not thrown up persons of that caliber. But still I will find now at poichi election podi the highest lead comes from Veli. Yes. So people there, according to me, are voting to a large extent based on progressive thought. एक जालें. आतां आमकां कितें दिसता, there are Catholics more there, so that party is winning. पूण if you go to see, all parties have their core base. MG आशिल्ली, UG आशिल्ली, they had their core base. Yes. BJP आसा, they have their core base. Yeah. See that because there is a core base does not mean that party or all people of that party belong to a particular community. Right. Look at when United Goans was there. तांचो leader सावथाक कोण आशिल्लो? बाबू नायक. Correct. Babu Naik had his friend in Kalangut who was Jagdish Rao. Correct. And leader in Bardes was Wilfred D'Souza. Correct. His lieutenant was Govind Palmelkar. Correct. So I don't think that putting Salset in that in the well of voting based on religion is correct as it is sought to be done. Okay. Because every party has their voter base. सालसेतीचेर आमी परत तेंच उलयतात. म्हाका सुशिला सांग, गोंयच्या फ्रिडम मुवमेंटान ही गजाल असोळण्या जाली की ताजे पयलीं कितलींशींच वर्सां गोंय सामकें थंड गोळो कशें जावन पडिल्लें आनी कांय घडनाशिल्लें गोंयांत.
लोहिया येता असोळण्या ताजो एक फ्रेंड डॉक्टर मिलिसीसचे घरा रावता थंयच्यान तो येता लोहिया मैदानाचेर लोक जमल्यात मोठे प्रमाणाचे लोक जमल्यात पोर्तुगीज सोल्जर येवन ताचेर गन दवरता तो ते गन काडून पेल्यान उडयता हातान आपलें भाशण करता दीस इज समथींग कॉल्ड रेवल्युशन लोकांच्या आंगार तेन्ना कांटो उबो जालो लोक धांवून रस्त्याचेर आयले धांवून पुलीस स्टेशनाचेर गेले रातभर पुलीस स्टेशनाचेर दादल्यो बायलो हे फ्रिडम मुवमेंटाची पळय जी ज्योत पेटली ती साश्टीन पेटली अशें तुका दिसना थिणगी म्हणपा जाता स्पार्क न्ही Correct. की तेणें ती पेटयली हय. आनी पुर्तुगेज पुलीसे कडेन कंट्रोल करपा जावना तेमी Exactly. लोयाकूच आपयलो Correct. टू कंट्रोल द क्रावड Correct. बिकॉज द क्रावड वॉज अनमॅनेजेबल Yes. आनीक दे बिकेम ऑल्सो व्हेरी बोल्ड अँड फियरलेस बट द क्रावड वॉज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ गोवा तेन्ना ती पोस्ट कार्ड धाडटाली correct, correct. that was the means of communication. Correct. And they had prepared the fertile ground in Panjim, in other areas, Vasco. Correct. Margao was the culminating point. Correct. So you can say from that point of view that the whole of Goa was like it was teamwork. म्हाका एकच सांग अशें म्हणटात की गोंयचे लिडरशिपीक जें पळय कितें जमलें ना तें लोहियान करून दाखयलें आतां गोंयची लिडरशीप इतली वीक आशिल्ली म्हणून तांच्यान जालें ना कारण हांव जाणा जेन्ना लोहिया आयलो म्हूण कळ्ळें हें रविंद्र केळेकरान बरयलां ताका मेळपाक गोंयचे खुबशे लिडर वचपाक लागले आनी ताका पुरुषोत्तम काकोडकरान सांगलें की दीस इज नॉट द रायट टायम टू एक्ट ताणें सांगलें आज जर ना जाल्यार केन्नाच ना आपणें ठरयलां आपण फाल्यां करतलोच सत्याग्रह सो म्हाका जाय लोकल लिडरशिपी कडल्यान हें जालें ना तेन्ना दोन विचार आशिल्ले हय. पयलीं मातशें रावून प्रिपेरेशन करून लोकां कडेन उलोवन बट लोहिया वॉज ऑफ द ओपिनियन एक्शन फर्स्ट ऑर्गनायझेशन आफ्टरवर्ड्स Correct. because he was correct. He said you have waited for 450 more than 400 years. Correct. How long you are going to wait? And what is the Portuguese going to do? Shoot you down? Correct. So of course he was a very fearless man. Even with a pointed gun he was not bothered. Exactly. He knew also that he would not be shot. Because shooting Ram Manohar Lohiya, the Portuguese would have invited trouble. So that he was. पूण एक सांग म्हाका जो पण सोल्जर गन घेवन गेल्लो ताजे तकलेन हें इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स येतालें कारण निमाणें ते पिशेच म्हणटाले न्ही ढाम करून ताणें मारिल्लें ना कारण ते लोक तो गन घेवन गेल्लो तो हवालदार न्ही तो तेमचो तो फिगरेडो म्हणटा तो बरो पोजिशना मनीस वेर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दॅट होल एरिया सो ही वॉज अ वेल स्टडीड पर्सन ही कूड अंडरस्टँड पॉलिटिक्स ऑफ दॅट मोमेंट Correct. so and nobody wanted to kill anybody there it was just that putting in fright, showing the revolver and when they realized they could not do it with Ram Manohar Lohiya they backed up you can say but Ram Manohar Lohiya no the thing is that he never backed up he was told not to enter Goa but he entered another twice. Correct. He had meetings in Bombay. Correct. And that is the importance of this 46 movement is that for the first time in the history of Goa इतले स्वातंत्र्य सैनिक जेलिंग पडले आणि इतले वर्सांक रिगरस इम्प्रिजनमेंट टीबी कुनिया वॉज सेंट टू पोर्चुगल लक्ष्मीकांत बेंब्रे वॉज सेंट टू पोर्चुगल सो दिस हॅड नेवर हॅपन्ड असले केन्नाय जावना की लोक तुरुंगांत घातले आग्वादांत घातले 400 years गेली पण Portuguese thought this was movement of the road movimento da rua it will pass off but the only way that they could control is putting more and more into prison and तेन्नाची newspaper if you see गोमंतक जावं आनी कसली मराठी जावं थंय स्क्रोल ऑफ ऑनर आसा की हे 10 जाण आज तुरुंगांत गेले हे 15 जाणांक 15 वर्सांची शिक्षा घातल्या सो इट वॉज अ प्राईड it was something which was patriotic to do so nobody I mean they all knew that they would not die in prison TB Cunha called the Portuguese Peniche
that it was like a university of learning, because all those who were anti-Salazar were imprisoned there. गुड, व्हेरी नायस. हांव तुजे कडेन येता. इतलो सगळो सामको जळजळीत धगधगतो इतिहास साश्टीक लागू आसतनाय साश्टी आज अचानक एंटी नॅशनल कशें जालें क्लिफर्ड? See, this is the problem of the last about 25 years. हय. पूण मुगे भाशेन कोण म्हणटा एंटी नॅशनल म्हूण इज द क्वेश्चन. ओके. See, I told you just now, कितले भुरगे from Salsette are in the army, officers, at officer level. Correct. If you look at that, this charge does not hold. सर. आम्ही सांगिल्ले भाशेन sometime back, most of our people from Salsette go to work, and because they go to work in Europe via Portugal, or charge तांचेर पडटा. सर. But the charge is unwarranted, and it has no basis at all. And कितें जाता पळय, every party tries to bring out its core voter base, Correct. and when it comes to minorities, Yeah. Catholics are pushed to the wall, Correct. and minorities throughout the country are pushed to the wall. So, if a minority group comes together, Correct. I think it is a progressive step. Nice, nice. When a majority comes together, it is not a progressive step, Correct, because they have to, the numbers are against them. So Correct. if numbers are against them, they will have to come together. म्हाका सुशीला सांग, इतले सगळे जे पळय नाटक चलता, साश्टीचेर आरोप करतात. हांव कॅथलिकाचेर आरोप करता म्हणना, हांव साश्टीचेर आरोप करता म्हणटा. म्हाका एक सांग, हो इतिहास लोकां मुखार वेवस्थीत गेला? 1 मिनटा भितर म्हाका तुजें आन्सर जाय, आमचो प्रोग्राम सोंपत आयला. आमी जेन्ना हिस्ट्री बरयतात की वाचतात तेन्ना एक दृश्टिकोण आसता वाचणाऱ्याचो, सारकें. दॅट अँड दॅट डिपेंड्स ऑन युअर ओन पॉलिटिकल थिंकींग. आमी कॉलेजींत शिकयताय तेन्ना वी नो दॅट भुरगे सांगतात आमकां दॅट दे गो टू दीस मिटींग, दॅट मिटींग, बऱ्यो म्हणून. सो एट द ग्रासरूट लेवल दे अटेंड मिटींग्स ऑफ डिफरंट ग्रुप्स. I will not name the groups, but the point is that democracy, education, liberal thought, unless it percolates down to education, you will not think for yourself. Now we are analyzing a situation of 46 and of 2024. Correct. And we are trying to understand that these are the same people whom you are targeting today, whom you did not target at that time. Raju, nice. somehow the diversity deserves to be celebrated. Nice. But that is not happening. Instead of Yes. celebrating diversity, we are charging a community, which is not correct. पुरो हांव म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर ही कार्यावळ सोंपयता. सुशेला, तूं आनी क्लियोफर, तुमी हांगा येवन खूब अशें मौलीक आमकां म्हत्वाचें सांगलें. राजकीय संदर्भ आनी इतिहास हे दोगी जाण हात हात घालून वतात. जवळ जवळ 70 वर्सां पयलीं सोसायटी कशी लिबरल आशिल्ली आनी दोनी समाज येवन गोंयच्या मुक्तते खातीर मुखार येताले तेन्ना तूं क्रिस्तांव आनी हांव हिंदू हें पळयनाशिल्लें. लोहिया येवन एका क्रिस्तांवाच्या घरा रावलो. आयच्या संदर्भान जर विचार करता जाल्यार तो बिलेजीस क्रिस्तांव आशिल्लो आनी ताणें घरा दवरलो आनी तो तितले आनी ताजेर आरोपूय जाताले तो खुरीच मोट्टो म्हणून. Correct. सो अशा सगळ्या वातावरणांतल्यान गोंय घडलां आनी गोंय फुडें व्हरपाक जाय. हांव सदां म्हणटा गोंयची संकल्पना कितें? गोंयची संकल्पना अजून आकाराक येवना. ह्या संकल्पना जेन्ना ती आकाराक येतली तेन्ना तुवें म्हणटा तशें डायवर्सिफिकेशन, आमचें पळय सगळे डायवर्स पळय जे कल्चर आसा, आमचें पळय जे बहुढंगी बहुरुपी जे पळय गोंयचें कल्चर आसा तातूंतल्यान गोंय घडटा आनी तें आनीक घटमूट जावपाक जाय. तातूंतल्यान राजकारण येवपाक आनी तातूंतल्यान एकूण आमचो इतिहास लोकांनी पळोवपाची गरज आसा. म्हणून हो इतिहास 18 जुनाचो खूब म्हत्वाचो. ज्या दिसा दोनी धर्माच्या भावांनी आमी गोंयकार म्हणून तेन्ना ते एकठांय जाल्ले आनी ते चळवळीन भाग घेतिल्लो. आयज तुमकां दोगी जाणांक हांव 18 जुनाची परबी दिता. त्याच भशेन आमचे सगळे पळोवपी तुमकांय 18 जुनाची कार्यावळीच्या निमतान हांव परबी दितां. आनीक ही कार्यावळ इतल्यान आमी सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत जाल्ले हून.
उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत जाल्ले होऊन भावा तुका याद आसा 18 जून. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नव्या आशेन धडधडले. बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नव्या आशेन धडधडले. फिरंगाचे मस्ते बंदेर थरथरले. समजले वावजडीन वेतले म्हणून पिंजून पिंजून भावा तुका याद आसा 18 जून. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. मंगळारचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. आंब्या मुळात ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर. ताज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजां शिवशिवून. आमची भुजां शिवशिवून. थोरा पोरां आयली धावत कोणाक खबर खंय साकून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उज्या गुळे गेले सुटून. उज्या गुळे गेले सुटून. मनीसपणा पडलो खून. मनीसपणा पडलो खून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली होऊन. भावा तुका याद आसा 18 जून. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक साश्टीतलो एक म्हत्वाचो विशय जो गाजता तो म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो सद्याक